विसवा उपरांत तुमकां येवकार। ममता बॅनर्जीच्या तृणमूल काँग्रेसीच्या फाटोफाट आता बिहारचो मुख्यमंत्री नितीश कुमाराचे जनता दल युनायटेड पक्षान गोंयांत पावल दवरला। गोंय विधानसभेच्यो 15 सुवाती लडोवपाचो ह्या पक्षाचो विचार आसा। तांच्या उत्तर गोंयच्या कचेरेचें शेनवारा उक्तावण जालें। गोंय विधानसभेची वेंचणूक लडोवपाचें जनता दल युनायटेडान थारायला। ह्या पक्षाच्या उत्तर गोंयच्या कार्यालयाचें शेनवारा उक्तावण जालें। एका माणकुल्या चलयेन फीत कापून उक्तावण केलें। ह्या वेळार थळावे पाद्री आनी पक्षाचे फुडारी आसले। उण्यांत उणे 15 उमेदवार उबे करपाचो पक्षाचो विचार आसा। बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार ह्या पक्षाचे अध्यक्ष आसात। We have identified a number of them, but it is politics after all. We have our strategies, and in the due course of time, we will tell you about our strategies and when we will be declaring the candidates. पणजेच्यान आमचो चलचित्र खबरांकार सुशांत पळ। भारतातली उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन सेवांची तांक वाडोवपाची कार्यावळ हालींच सोंपली। वेगवेगळ्या राज्यांच्या उजो पालोवपी दळांच्या जवानांक आपतकालीन सेवांचे प्रशिक्षण दिवपाक ह्या कार्यावळी सकयल एकठांय हाडिल्ले। गोंयचे सुमार 300 आनी भारतांतल्या सुमार 750 उजो पालोवपी दळांच्या जवानांनी ह्या प्रशिक्षणाचो लाव घेतलो। उजो पालोवपी दळाच्या कार्यांत नवी तंत्रां आनी तंत्रज्ञानात चालीक लावन आपतकालीन सेवा सुदारपाच्या हेतान भारतांतली उजो पालोवपी दळांची आनी आपतकालीन सेवांची तांक वाडोवपाची कार्यावळ हालींच पुराय जाली। उजो पालोवपी दळान हाडिल्ली नवीन मशिनां वापरून पणजेच्या डॉन बॉस्को कॉलेजींतल्या 1900 भुरग्यांक वाटावपाचें प्रात्यक्षीक पणजेच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी दाखयलें। केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या उजो पालोवपी दळ फाट्याचो सहाय्यक संचालक संतोष थॉमसान ह्या उपक्रमाविशीं माहिती दिली। Under the project called Strengthening of Fire and Emergency Services in the Country by MHA, and this is called Training of Trainers program, wherein we are imparting training for 750 fire personnel throughout the country from all over the states and UTs as well. Now, 30 of the fire service men have been trained in UK in the last financial year, and this year we've trained 60 other master trainers, and along with this 90 we are training 750 fire personnel throughout the country. गेली 3 वर्सां देशभर ही कार्यावळ जाता। पुराय भारतांतल्या 750 जाणां वांगडा गोंयच्या 60 उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी आतां मेरेन हें प्रशिक्षण घेतलां। पणजेच्यान आमचो चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी। वेंचणूक आचारसंहितेचो भंग केलो म्हणून 62 कागाळी दक्षिण गोंयांतल्यान आयल्यात। पेड न्यूजाच्यो 3 कागाळी आयल्यात। ह्या सगळ्या कागाळींची चवकशी चालू आसा। दोशी आशिल्ल्यांचेर खर कारवाय करतले अशें दक्षिण गोंय मिडिया मॉनिटरींग कमिटीचो अध्यक्ष प्रसन्न आचार्यान सांगलां। दक्षिण गोंय वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी वेंचणुकेची तयारी नेटान चलयल्या। आचारसंहितेचो भंग जावचो न्ही म्हूण अधिकारी खासा यत्न करतात। आतां मेरेन आचारसंहितेच्यो 62 कागाळी आयल्यात। Altogether there were 62 complaints received as far as South Goa district is concerned. We are happy to announce that around 56 complaints have been disposed of and the rest are either being investigated or on a couple of occasions we found that there was substance in the complaint and the further course of action is already being taken. मतदार वळेरेंत नव्यान नांवां घातिल्ल्या लोकांक 25 जानेवारीक वळखपत्रां दितले। Around 2000 new voters have been enrolled in a special drive which was conducted in South Goa district, and on 25th January being a day on which we are celebrating the foundation stone of election commission was laid on that day, so we are having a function organized at Damodar College wherein we are trying to distribute the election cards to all the new enrolled voters. मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट। भाजपा सत्तेर आयल्यार अनुसूचित जमातींच्यो ज्यो सरकारी नोकऱ्या भितर 2500 जागा आरक्षीत आसात त्यो भरतलो अशें उतर विरोधी पक्ष फुडारी मनोहर पर्रीकारान दिलां। काणकोणा जनसंपर्क यात्रा पावली तेन्ना ते उलयताले। भाजपाच्या जनसंपर्क अभियानाक काणकोणा बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। काणकोणकार भाजपाच्यो टोपयो घालून ह्या यात्रेत वांटेकार जाल्ले। भाजपा सत्तेर आयल्यार 6 म्हयन्यां भितर 2500 आदिवासींक नोकऱ्यो दिवपाचें उतर मनोहर पर्रीकारान दिलें। 2500 ST समाजाक रिजर्वड आशिल्ल्यो नोकऱ्यो भरल्यो गेल्ल्यो ना। 6 म्हयन्यां भितर भरून दिता। गांवागांवांत भुरगे बेकार आसा आनी दुसरे कडेन हांगा नोकऱ्यो खाली आसा।
रिजर्वड आशिल्ल्यो नोकऱ्यो आसा कोणे जनरल कॅटेगरीन चिंता करपाची गरज ना तांचो हेच न्हय तो म्हणजे तांच्यो नोकऱ्यो न्हयत त्यो ज्यो ह्या समाजा कडच्यान ST समाजा कडच्यान भरपाच्यो आशिल्ल्यो ते पयशे मेळना म्हणून ह्या सरकारान भरून ना. फाटल्या 5 वर्सांत भ्रष्टाचार खूब वाडिल्ल्यान आनी काँग्रेस सरकार नाका अशें लोकांनी थारायलां अशें पैंगीणचे आमदार रमेश तवडकरान सांगलें. ज्या तरेन काँग्रेस पक्षाचो जो मंत्री आमदार आसा हाणें सगळ्यांनी ठरयल्लें आसा की गोंयाक लुटप जे आसा संपत्ती करप आसा की इतलेंच ठरयल्लें आसा म्हणून गोंयच्या त्या लोकांचे हित तेंच्या समोर ना म्हणून गेल्या 5 वर्सांच्या कालावधीक आमी गेल्या अनेक ज्यो घटना ज्यो पळयल्ल्यो गेल्यो आसात ह्या घटनेंतल्यान आमकां सबंद गोंयच्या जनतेक दिसलें आसा नाका हें काँग्रेस सरकार. काणकोणच्यान आमचो खबराकार भवेश बोरकार. आता घेऊया आणखी एक व्यावसायिक विसव.